जेन्ना चंदीगडान एक वोट डिझेलाव केलो सरकारी मशिनरी वापरून आणि डिझेलाव करपाचें कारण म्हणल्यार तो पेपर मातसो पिनिल्लो म्हणून तांणी सांगलो. म्हणजे खंयच्या लेवलाक आज सत्ता काबीज करपाक बीजेपी खंयच्या लेवलाक वचपाक शकता हें आज चंदीगडान दिसून आयलें आणि तांकां त्या लेवलाक वचून सत्ता दिवप कशी हे काँग्रेसीन परत एकदां दाखोवन दिलें. आणि म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक आज एक गोष्ट कळपाक जाय की काँग्रेसीक मत मारले किंवा बीजेपीक मत मारले ते बीजेपीकूच मत मारल्या सारखे जाता. कारण जशें काल म्हणलां तशें की आमचे आमदार ते विकते घेवपाक शकता पण आमचे मतदार न्ही. तेन्ना मतदारांक जर तुमी इतले इझी घेता की तुमी मत दिवन ताका निवडून हाडात पण ते बीजेपीक विकत घेतले तांकां अशें जाता जाल्यार मतदारांचेर तो अन्याय आसा. आनी म्हाका दिसता हो अन्याय प्रत्येक मतदारांक समजुपा जाय आनी एक बेस्ट ऑल्टरनेटीव म्हणून आम आदमी पार्टीक निवडून हाडपाक जाय फॉर अ करप्शन फ्री गव्हर्नन्स.